आज हांवें पार्लिमेंटा भितर राज्यसभे भितर शपथ घेतकच आज हांव राती गोंयान पावलो आनी आज हांव आमचे आमदार मायकल बाब लोबो तशेंच दिलेला लोबो तांच्या घरा आज आयल्लो तांकां धन्यवाद दिवपाक आनी आमचे हांगासले सगळे पार्टीचे कार्यकर्ते आमचे वेलविशर सगळे पंचायत सगळेच जाण हांगा आयले आनी तांकांय सगळ्यांक जाणांक म्हाका विश करपाक जाय आशिल्लो म्हणल्यार हांव म्हणलें की हांव हांगा येता आनी तांचे कडल्यान सगळ्यांनी म्हाका शुभेच्छा दिल्ल्यो आसा। हांव आमचे दोनूय आमदार मायकल लोबो दिलेला लोबो आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष कलंगूटचे कानोळकर आनी आमचे संपूर्ण टीम सगळे दोनूय मतदारसंघातले कार्यकर्ते हांकां हांव धन्यवाद दिता कारण त्यांच्यो शुभेच्छा सगळ्यांनीच म्हाका दिल्ल्यो आसा। शिवोली आमी परत सेपरेट वचचे कारण आज आमी कलंगूट अशें म्हणिल्लें आनी हांगा आयले त्यामुळे दोनूय मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांचे आभार व्यक्त करता आनी तशें दोनूय आमदारांनी तेंच्यांनी नॉमिनेशनाक लागून म्हज्या फाटल्यान उबी रावली आनी सतत प्रोत्साहन दिलें आनी ताका लागून तांकांय हांव धन्यवाद दिता आनी खास करून सगळे मिडियाय की जेंच्यांनी प्रत्येक वेळाचेर मागीर ती शपथ विधी आसत किंवा बाकीच्या विशयाचेर बऱ्या तरेची पब्लिसिटी आनी हे दिल्या कारणान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता। सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी विजीट मोस्टली सगळे कडेन हांवें ठरयल्लें आसा कारण पार्लिमेंट 11 ऑगस्ट पर्यंत चलतलें आनी त्यामुळे फक्त 2 दीस मदीं येतकच मेळटा आज आनी शेनवार आनी आयतार आज आनी फाल्यां कितें जाता तें करप आनी मागीर फुडें उरलेल्या सगळ्या मतदारसंघा भितर वचप मेळप आनी त्या प्रमाण पयलो म्हाका दिसता म्हजो पयलो कार्यक्रम दिल्लीच्यान येतकच मायकलाच्या आनी दिलेल्याच्या घरा जाता आनी ताका लागून थँक्यू धन्यवाद। For all the people of Parra and people of Goa at large. हांव प्राऊड मुवमेंट कित्याक म्हणटा अशें पयलेच फावटी आमचो सदानंद शेट तानावडे जो MP जालो राज्यसभेन आनी MP जाताना जेन्ना तेणें फॉर्म भरले सगल्यां कडेन गेलो सगल्या आमदारा कडेन गेलो रुलिंगा कडेन आनी ऑपोजिशना कडेन आनी ऑपोजिशनान तेका कॅन्डिडेट घालूंक ना अशें पयले फावट जालें आनी कित्याक घालूंक ना की तेजो स्वभाव तेजे वागणूक तेजे हंबलनेस आनी तेजे काम करपाची जी स्टायल आहा ही वेगळीच आसा आनी तेणें जो अध्यक्ष म्हणून गोंयान काम केलें पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम केलें कार्यकर्तो म्हणून काम केलें भारतीय जनता पार्टीचो अशें काम तेजे आख्खे गोंयच्या लोकांनी पळयल्लें आहा आनी तो प्रत्यक्षान सगल्यांक विजीट दिवन प्रत्यक्षाच्या घरा विजीट दिवन आमदारांच्या अशें तांकां दिसलें की आमी तेका बिनविरोध हाडया आनी तशें जाल्लें आहा। फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा राज्यसभा MP has been elected unopposed and it is a proud moment for all of us as Goans and I would congratulate him on behalf of the people of Goa, people of my constituency and all the especially the people जे सगळे गरीब लोक आहा जे सगळे सर्वसामान्य मनीस म्हणटा आमी जे आमचे बिलो पॉवर्टी लायन रावपी लोक आहा हेंची कामां करपाक तो राज्यसभेन गेला कित्याक ग्रामीण भागान अंडर MP LED स्कीम काम जाता हे आमी जाणा आनी पयलेच फावटी तो जेन्ना गेला तो स्टडी करीत आहा आमचे कलेक्टरा कडेन मॅडमी कडेन तो आतां मिटिंगूय घेतलो आफ्टर हीज सेशन गेट्स ओवर वॉट आर द स्कीम्स वीच कॅन बेनिफीट टू द पुअरस्ट अँड द पुअर पीपल ऑफ गोवा दिस इज वॉट ही शेअर्ड विथ मी आय एम व्हेरी हॅपी टू हियर दिस अँड सेकंडली टुडे ही हॅज विजिटेड आवर विलेज all the people of Parra are happy. Now he is coming to Kalangut constituency, the Kalangut village, कांदोलीच्या बॉर्डरीचेर म्हणजे सगळ्याक तेजे पावल तेणे फर्स्ट टाइम अशें हिस्ट्रीन जाला की MP जेन्ना इलेक्ट जाता तो परतून लोकां कडेन वयता आनी हे इलेक्ट इन राज्यसभा लोकां कडेन वचप ग्रुपांक मेळप लोकांचे दूख आयकप आनी जे कितें योग्य त्या जाग्यार करपाक जाय अंडर स्टेट गव्हर्मेंट आसूं ऑर अंडर MP LED स्कीम आसूं ते करपाचें काम तेणें करून दिता म्हणून आमकां आश्वासन दिलां त्या खातीर हांव तेजे धन्यवाद दिता। We have in our midst our newly elected Rajya Sabha member Shri Sadanand Shet Tanawade. On behalf of the people of Sholi, I wish him all the very best. May God bless you with good health, happiness and keep smiling. Service with a smile. That has been always his motto and that's why he's come elected unopposed.
All the very best, sir. God bless. थँक्यू व्हेरी मच.